नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंय बेळगांव महामार्गार टेम्पो आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात. दोगांक जाग्यारूच मरण जाल्यार 3 जाण जखमी. रामनगर पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. इनाफाची सभा जातली ऑनलायन. महानगरपालिकेन आझाद मैदानाचेर सभा घेवपाक दिवंक ना परवानगी. देविदास आमोणकाराची माहिती. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून घेतल्यो केंद्रीय फुडाऱ्यांच्यो गाठी भेटी. गोंयच्या साबार विशयांचेर केल्यो चर्चा. नमाज आनी एकामेकांक परबी भेटयत. पुराय गोंयभर मुस्लीम भावांनी मनयले बकरी ईद. सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं पातळा उमेदीचे ल्हार. गांवांत रस्त्यात भोंवपी आनी अपघातांक कारण थारपी गोरवांचेर हाडात आळाबंद ना जाल्यार गोरवांच्या धनयांचेर कडक कारवाय करपाचो निर्णय घेतला नार्वे पंचायतीन. सरपंच तुकाराम गावडेची माहिती. चक्रीवादळाक लागून मॉन्सूनाक जातलो कळाव. मात फुडल्या 8 ते 10 दीस मॉन्सून पूर्व पावस पडपाची आसा शक्यताय. देशांतल्या चडशा वाठारांनी 29 मे ते 5 जून ह्या काळात पडटलो पावस. आता पळयात खबरो विस्तारान. नमाज आनी एकामेकांक परबी दीत गोंयांत बिरेस्तारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयले. बकरी ईद ही कुर्बानीची परब म्हणून वळखतात. ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. सकाळच्यानूच मशिदींनी गर्दी दिसून येताली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पारंपरीक मशिदींत नमाज जाली. नमाज कार्यावळीत जाणट्या नेणट्या सयत ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावपाक जायना देखून मशिदी कडेन पुलीस दवरिल्ले. आज ईद का दिन बहुत खुशी का दिन है। आज़ाद जमा मस्जिद मुस्लिम कमेटी की जानिब से आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये खुशी का दिन है। हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुन्नत के जिंदा करने हम लोग चले हैं, तो उस सुन्नत में हमारे ईमान ने एक तहारत बताई है कि जहाँ की जो गवर्नमेंट है और हमारे ईमान ने जो उस चीज़ की तहारत बताई है, उस तहारत और उस ईमान के साथ उस कुर्बानी को मुकम्मल करें और न कि अपनी ज़ात से किसी को परेशानी और किसी को तकलीफ़ दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है ईद उल अज़हा, जिसको हम बकरी ईद भी कहते हैं, तो आज यहाँ पे 7:45 पे जमात हो गई है। उसके बाद खुतबा हुआ और हमारी तरफ से, हमारे जानिब से, मुस्लिम वाला रेजिडेंट की जानिब से दुनिया के सभी लोगों को ईद उल अज़हा की हम मुबारकबाद देते हैं। एक्चुअली हमारी जो नमाज थी वो 7:30 बजे ईदगाह नमाजगाह पे थी, लेकिन जो सीज़न बारिश का था इसकी वजह से रात में अनाउंसमेंट किया गया कि यहीं पे नमाज पढ़ी जाएगी। तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक। शुक्रिया। आमचो ईद आसा आनी हांव बिचोले मजिदांतल्यान आमचे कमिटीचे आनी आमचे सदर सगळे कडसून आनी बिचोलचे महिलां कडसून आयज सगळ्यांक ईद मुबारक दिता। आनी हो खुशीचो हो जो पर्व आहा, ह्या पर्वान आमकां फक्त एक याद दवरूंक जाय की आमी सगळे एक आहा, आमी सगळ्या वांगडा आहा, सगळे आमचे आहा आनी आमी त्या सगळ्यांक मेळोन रावंक जाय। कित्याक हितूनूच आमचो भवित्व आहा, हितूनूच आमचो खुशाली आहा आनी हितूनूच आमचे सगळ्यांचे बरें आहा। आनी हे म्हणून हांवें 2 उतरां काबार करता आणि सगळ्यांक ईद मुबारक म्हणटा आणि तुमचोय धन्यवाद करता। थँक्यू।
गावात रस्त्यात भोवपी आणि अपघातांक कारण थारपी गोरवांचेर आळाबंद हाडात नाजाल्यार गोरवांच्या धनयांचेर कडक कारवाय करपाचो निर्णय नार्वे पंचायतीन घेतला. रेल्वे रुळाचेर नार्वे वाठारात हेटपी गोरवांचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा. ही गोरवां गांवांतल्यान वचपी कोंकण रेल्वेच्या रुळाचेर रात दीस भोंवत आसता. रेल्वेच्या धडकेन आतां मेरेन नार्वे वाठारात खूब गोरवांचे बळी गेल्यात. गोरवांक लागून एखाद्या वेळार व्हडली दुर्घटना घडूंक शकता. देखून कोंकण रेल्वेन म्हयन्या पयलीं नार्वे गांवांत जागृती केल्ली. तशेंच गांवांत रस्त्यात भोंवपी आनी अपघाता कारण थारपी गोरवांचेर आळबंद हाडात नाजाल्यार गोरवांच्या धन्याचेर कडक कारवाय करपाचो निर्णय नार्वे पंचायतीन घेतला. आयज हांव गांवच्या लोकांक अवेरनेस करूंक सोदता की आमच्या गांवांत गोरवां खूब जाल्लीं आहा जी रस्त्याचेरूय येता. त्या नंतर मागीर लोकांची पोरसां खाता, म्हणजे जे लोकांनी तयार केल्ले आसा, झाडां लायिल्लीं आसा, जे पीक आसा ते उद्ध्वस्त करता. आनी दुसरें म्हणजे रस्त्यारूय गोरवां रातची भोंवता. हांव तांकां जे लोकांची कोणाची गोरवां आसा तांकां हांव अवेरनेस करूंक सोदता, सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आपली गोरवां बांदून दवरची आनी ताका लागून दुसऱ्याक त्रास जावचो ना. तशेंच आमचो हांगासर रेल्वेचो रोड लागींच आसल्या कारणान ती गोरवां सुकी आसल्या कारणान ती गोरवां रेल्वेच्या रोडार धांवता. तांकां अंजान कांय कळना आनी ते खातीर त्या रेल्वेच्या रोडार गेल्या नंतर थंयसर एक्सिडंट जाता आनी त्या एक्सिडंटान कितेंय जावंक शकता. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आपली आपली गोरवां तेंच्यांनी सांबाळची आनी तेंच्यांनी हें करची. नाजाल्यार आतां पंचायत स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली आनी तेंची गोरवांची कितें आहा ती योग्य ती कारवाई जातली. म्हणून हांव सगळ्याक गोरवाकारांक परत एकदां मना पासून सांगता आनी रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ती आपली गोरवां आपूण बांदून दवरची. कित्याक रात दीस लोकांक त्रास करता. तशेंच हांगासर रेल्वेच्या रोडाकूय भरपूर त्रास जाता. कित्याक आमी आतां फाटल्या फावटी जेन्ना पळयले की खुबशीं मसरां जी आसा ती रेल्वे पुन्हा हे जाली पडली आनी ती मागीर तेजो जो कायद्या प्रमाणे ते भरपूर मागीर फुडें प्रोसिजर ते जे गोरवाकाराक आहा ताका त्रास जातलो आनी परत आमकां पंचायतीकूय त्रास जातलो. तो त्रास जावचो न्हू आनी तांकां बरे भशेन सांबाळची. कित्याक मन जाती तांकां मेल्यानंतर तांकां काय कळना ती खंयूय धांवता, सयर भयर धांवता. तशेंच आमी ते दिसा ग्रामसभेक आमी ठराव मांडलेलो की ती गोरवांक आपल्या गोरवांक सांबाळची आनी आमी परत आतां सगळ्याक नोटिसूय मारली आहा की ती गोरवांक सांबाळची. तशेंच हांव परत आनी एकदां रिक्वेस्ट करता लोकांक की तांकां गोरवांक बांदून दवरची. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. नावेली कुंकळे महामार्गार जाल्ल्या हिट अँड रन अपघात प्रकरणात मडगांव पुलिसांक कारवाय करत जीप चलोवप्याक अटक केली. महाराष्ट्राच्या स्वराज जगताप ह्या रेंट कार चलोवप्याक पुलिसांनी अटक केली. खुनाचो यत्न, बेशिस्तीन गाडी चलयल्ले खातीर गंभीर गुन्यांव दाखल केले. अपघातात जखमी बायलेचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसा. नावेली कुंकळे महामार्गार मंगळारा सकाळी एके बायलेक थार जीपीन नेटान धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. हे घडणुके उपरांत मडगांव पुलिसांनी तपास सुरू करीत गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक सतर्क केले. मुख्य रस्त्यांचेर नदर दवरपा खातीर पुलिसांचे खाशेले पंगड तयार करून थार जीपीचो सोद घेवपाक निमणे पुलिसांक येस आयले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी महाराष्ट्राच्या स्वराज जगताप हाका अटक केली. ताच्या आड खुनाचो यत्न, बेशिस्तीन आनी निश्काळजीपणान गाडी चलोवप हे सारखे वेगवेगळे गुन्यांव नोंद केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. परमिशन मेळ्ळी म्हणटकीर आमी रोखडेच टीम केले. CCTV आमी चॅक करपाक लागले. तातूंत भितर नेबरींग पुलीस स्टेशन, कुंकळी पुलीस स्टेशन, वेर्णा पुलीस स्टेशन, कोलवा पुलीस स्टेशन सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें आमी की खंयची सायडीन गाडी थार गेला ती इवन कलंगूट स्टेशन सगळ्या थार गेला ती CCTV चॅक कर म्हणून आमी सेपरेट टिम्स केल्यो आनी थार व्हेकल आयडेंटिफाय केले. मागीर आमकां डॅश कॅमाची जेन्ना फुटेज आमी पयली पळय तो ओवरटेक करता रॉंग सायडीन आनी ताका ओवररन करून वता आनी इन दीस केस वी हॅव पूट
attempt to murder section along with rash and negligence section. म्हणल्यार हांव कंपनीन काम करता डेक्कन फायन केमिकल्स थिंगा आमकां सेफ्टी कॅशन दाखयता सो हांव ताका सदांच सांगतालें हेल्मेट घेवन आनी बिकॉज ऑफ हेल्मेट शी इज सेफ आय कॅन से डिमांड लायक वी हॅव नॉट सीस आमकां कांय खबर ना ते सर्जरी तेगे चालप तेगे सिट्युएशन चोवपा जाय आमकां तेगे हेल्थ कंडिशन देन ओन्ली वी कॅन से समथींग बट वी वील नॉट लिव इजिली आनी तेणी इजिली सोडपा न्हय ते ना रेंट एक जो आसा होय अशें रेंट टिकेट तांकां हांव रिक्वेस्ट हें कोत्या सांगो सोदिता तुमी हितू ह्या भुरग्यांक दिनाकाय ते मातशें मॅच्युअर आसता तुमी दिताय तुमगे बिजनस इट्स फायन बट ते दुसऱ्यांक कितू इफेक्ट जाता दुसऱ्यांक कितू भोगीच पडे हेंगे मिस्टेक केला मात तेक भोगीच पडे हांव मारगांव पुलीस विथ द रिलेटिव्ह ऑफ नेविया गॉमेस जे काल हिट अँड रन केस जाली इन सिडनी चिंचिनी आनीक फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट म्हाका दिसता आम गायकवाड ऑफिसां आमी केन्नाय सरकाराचेर टिकाय कोताय एडमिनिस्ट्रेशन टिकाय कोताय बट इन दीस पर्टिक्युलर केस बिफोर सेइंग गिविंग यू द डिटेल I would appreciate the work done by the PI Babarun and then the DYSP Siddhant and definitely the SP Santosh. Kidak first time I think so the department has initiative 307 attempt to murder case section there where Puncha Priya Laila is some 19 years old. And normally that word term is accident. And I mean an accident but in this particular case we don't feel that it's an accident. We felt it is deliberately done, attempt to murder. कित्याक तो सायडीन एक सायडीन रॉंग सायडीन वचून ताका ओवरटेक करता गाडी तेजेर मारता ताका दिसती पडटा तो चेडूं पळटें तें फ्लांग जावन मुखार पडटा तरी पसून हो मनीस वयता सो दीस इज नॉट एक्सिडेंट इट इज कॉल्ड एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर सो आय एप्रिशिएट द थिंग वॉट इज डन बाय आमचो DYSP आनी SP आनी अरुण PI they have used this section 307 attempt to murder. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत मॉन्सून बेगीनूच येतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो खरो मात हो अदमास फेल जावपाची चिन्नां दिसपाक लागल्या. फुडल्या 8 ते 10 दीस मॉन्सून पूर्व पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देशांतल्या चडशा वाठारांनी 29 मे ते 5 जून ह्या काळात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हो पावस अजून केरळाक पावूंक ना. दक्षिण मध्य अरबी दर्यांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून मॉन्सून आनीकूय फुडें वतलो. युरोपीय हवामान संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 8 दिसांत दक्षिण आनी पूर्व भारतात पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगती हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या कांय वाठारांनी बुधवाराक गडगड्या सयत पावसान हजेरी लायली. गोंय पुलिसांच्या रेल्वे पुलीस विभागान रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपी बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचो सोद घेवपा खातीर मडगांव आनी थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्यान येवपी प्रवाशांची तपासणी मोहीम सुरू केल्या. दिल्ली, बिहार आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांचे कायदेशीर नागरिकत्वाची तपासणी केली. मजगती पुलीस पथकांनी सुरू आशिल्ल्या रेल्वेंत लेगीत जनजागृती मोहीम घडोवन हाडली. प्रवासा वेळार खंयचोय दुबावीत व्यक्ती दिसल्यार बेगोबेग रेल्वे पुलीशेक कळीत केलें. Yes, I'm Police Inspector Vikram Naik, Konkan Railway Police Station. I have taken the charge yesterday, 25th of these police stations. आमच्या respected DGP sir Alok Kumar, respected SP sir Sri Shekhar Prabhudesai and our DYSPs. यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे under the instructions and the supervision of them, आम्ही रेल्वे पोलीस कोंकण रेल्वे पोलीस आम्ही to detect the illegal Bangladeshi national enter into the Goa state. आम्ही ओव्हर ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा. आम्ही थिवी, मारगांव, करमळी, पेरनेम, वेर्ना, सरावली, माजोड्डा अशा ह्या एरियांनी आमच्या मोस्ट आम्ही फोकस केला. थिवी, मारगांव, करमळी सगळी कडेन आम्ही सफिशियंट स्टाफ हेडेड बाय द PSIs, कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल्स, लेडी कॉन्स्टेबल्स आम्ही सगळे स्टाफ राउंड द क्लॉक ड्युटीर घातलेले आसा. मॉर्निंग, इव्हिनिंग अँड नाईट. अँड थरोली जे ट्रेन ज्यो येतात दिल्लीच्यान येतात, बिहारच्यान येतात, उत्तर प्रदेशाच्यान येतात, जो मुंबईच्यान येतात, दिल्लीच्यान येतात, हांचे जे पॅसेंजर येतात ते पॅसेंजर आम्ही थरोली चेक करतात. कितले ट्रेनी दिसा येता हांगा?
दिस इट इज अ चार्ट जे आमकां डेली चार्ट जे शेड्यूल जे आसता ट्रेनीचो त्या शेड्युला प्रमाणे आमी तो चार्ट आमी घेतात आनी तेज्या प्रमाणे आमी तो चार्टा प्रमाणे आमी स्टाफ डिप्लॉय करतात आनी स्टाफाक सगळे कडेन आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की तेंचे जे पॅसेंजर जे देंवतात तेंचे सगळे लगेज, तेंचे आधार कार्ड, तेंचे जे डॉक्युमेंट्स, तेंचे नॅशनॅलिटी, जे तेंचे कडेन जे वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसा ते चॅक करपाचे आनी जर ते इलिगल तेंचे डॉक्युमेंट जर ते सारखे ना जाल्यार ते अगर जर ते बांगलादेशी जाल्यार एज पर द फॉरेनर एक्ट तेंचेर आमचे एक्शन घेवपाचे आमी प्रोसिजर ऑलरेडी इनिशिएट केल्लो आसा. थोडे लोक दिना येतात करतात तांकां आमी डिटेन करतात जेंचे कडेन जेंचे कडेन जे डॉक्युमेंट ना तांकां आमी पुलीस स्टेशनार हाडटा. तेंचे ते खंयसून येयल्ले आसात तेंचे एंटीसिडेंट कितें तेच्या पुलीस स्टेशनाचेर आमकां आमी तांकां लेटर करून तेंचे व्हेरीफाय करतात आनी तो पर्यंत आमी तांकां डिटेन करून आमी तेंचे व्हेरिफिकेशन चालू करतात. कानोळे वाठारांत रावपी अहसानुल्ला अली हांकां सायबर फटवणूक करून वट्ट 27,90,000 रुपयांची तोपी घाल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक मुखार आयल्या. हे प्रकरणात तांणी रायबंदर सायबर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. मात पुलिसांनी वट्ट 6 म्हयन्या उपरांत गुन्यांव नोंद केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. कितलेशेच फावटी पुलीस स्टेशनात भेट दिवन कारणां सांगून आपल्याक परतो धाडटाले असो दावो तांणी केलो. तशेंच तपासाविशीं विचारपूस करपाक गेल्लो तेन्ना पुलिसांकडल्यान वायट वागणूक मेळिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केले संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्याचेर कारवाय करपाची मागणी संबंधीत अहसानुल्ला अली हांणी केल्या. 4 जूनाक हांवें कंप्लेन दिल्लो सायबर क्रायमान. आतां आमचे 27,90,000 फ्रॉड जालो, सायबर फ्रॉड जालो. तेजे मागीर ते कंप्लेन करपाक म्हाका FIR करपाक तेणें आपयले ते आमचे आयोन आनी PI. ते मागीर 2 दिसां मागीर ते हांवें समतोच गेलो तेंचे लागीं पूण तेणीन कंप्लेन म्हाजी रजिस्टर करूंक ना. मागीर डिले करपाक स्टार्ट केलो. अरावंड म्हाका दिसता 5-6 मंथ तेणीन डिले केलो. हांव एवरी डे वयतालो हांव तेंचे लागीं की बाबा आमचे हार्ड वर्कींग मनी आहा, आमचे हार्ड वर्कींग मनी आहा. हांव AC टेक्निशियन, हांव डे एंड नायट काम करता. हांव म्हाका एक फावटी म्हापसाच्यान पणजी येवपाक आनी एक स्मॉल काम करपाक म्हाका 400 फकत मेवता, ओन्ली 400 रुपीज. आनी तांकां हांवें सगळें एक्सप्लेन केलें बाबा हांव म्हाजो फर्स्ट टायम हांव गोंयान येयल्लो ते टायमार म्हाजो पुलीस कार्ड आहा व्हेरीफाय करून. हांव एवरी डे तेंचे लागीं वयतालो बाबा आमचे कंप्लेन रजिस्टर कर आनी तेंचे अकाउंटान ते पयशे बी आसा जाल्यार मातसो चॅक कर, प्लीज टेक एक्शन. पूण ते टायमार ते FIR बी 6 मंथ लेट केले आनी तेंचे अकाउंटांक आमी कंप्लेन दिल्ले ते दिसाच्यान हांव एवरी टायम सायबर क्रायमान हांव वयतालो. हय हांगा रिबंदर हांव एवरी टायम वयतालो साहेब आमचो प्लीज मातसो कर, प्लीज आमचो कर. एवरी डे हांव वयतालो पूण म्हाजो केन्नाय आयकूच ना तेणीन सायबर. तो आमचो आयो आहा सर्वेश सावंत तेणीन म्हाका मल्टिपल टायम म्हाका अब्यूज केले. म्हाका गाडयो घातले, म्हाजे आईक गाडयो घातले, बाबा तूं कित्याक येता. आनी PI आहा तो म्हाका अहें विचारता तूं कोण रे, कित्याक येता रे. तर आतां कितें डिमांड तुजी, कितें आतां म्हाजी डिमांड आहा हेंचे अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. साहेब भितर कितें केलें आय डोंट नो. कित्याक ते टायमार इन्व्हेस्टिगेशन ना आनी टायमार FIR पूण रजिस्टर करिना. हे पळय हांव म्हाजो 15 वर्साचें हांवें काम केलें, फूल 15 इयर हांवें काम केलें आनी सगळे पयशे आमचे गेले. ते बेती फेरी पॉइंट वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान रस्त्याचेर व्हड प्रमाणात खड्डे मारप आनी खणकाम जाला. पावस सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारीची गर्दी वाडल्या. एक गाडी खड्ड्यांत लेगीत आडकली. आतां पावसांत असली कामां लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागिल्ल्यान फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. पळयात. गोंयच्या बाबत रस्त्यांक लागून ह्या नदी कितल्याशाच लोकांचे बळी गेला. वेरे ते बेती फेरी पॉइंट वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू आशिल्ल्यान रस्त्याचो व्हडलो भाग खणला, जाका लागून येरादारी करप्यांक सरकसी करच्यो पडटा. ह्याच खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून तरणाट्याचो बळी लेगीत गेल्ल्याचो विशय काँग्रेसीचो कवटणकारान काडलो. आतां तर एक गाडी खड्ड्यांत आडखल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या वाठारांत सेगीत ट्राफीक जाम जाता आनी पावसाच्या दिसांनी ही समस्या आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. पावस तोंडार आसतना रस्तो फोडलो कित्याक
सरकारान ह्या बेकायदेशीर रस्तो फोडपी इंजिनियरांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी करत रस्त्याचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी काँग्रेसीच्या कवटणकारान केला. तुमकां खबर आसतलें की मॉन्सून ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून चालू जाला आनी प्री मॉन्सून शावर जो पावस आसा तो पडपाक लागला सगळे कडेन गोंयभर. आनी अशा वातावरणात आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंयान पळयता की अजून पावसानूच रस्त्याची कामां करपाची चालू आसा. आतां हाजे पयलीं बी पावसाच्या दिसांनी जेन्ना रस्त्याची कामां केल्या तो रस्तो कितलो तेंप येता, ताजी कंडिशन रस्त्याची कितें उरता तें सगळ्यांचे मुखार आनी गोंयचे जनते मुखार आसा. कित्याक आमी पळयला जो रस्तो करता तो टॅक्स पेयराच्या पयशांनी करता, तो करून कसो उदकान व्हांवून वता तो पावसान फाटले काही वर्सां. आतां ताजी फुडली गजाल म्हणल्यार एक सारकी शॉकिंग जो घटना आमी हांगा नॉर्थ गोवानूच पळयता ती म्हणल्यार वेऱ्यां टू बेतीन जो रस्तो आसा तो लास्ट 2-3 दीस जाले सडनली डिगींग करपाक चालू केला. JCB आनी हेवी मशिनरी यूज केल्या. आमचे कडेन सगळे व्हिडिओज सगळे फोटोग्राफ्स आसा. आनी पयलींच तो बेतीन टू वेऱ्यां टू बेतीन जो रोड आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, तो सामको एक्स्ट्रीमली नॅरो रोड आनी पीक अवराचेर थंय हरशींच ट्रॅफिक जॅम जाता, सिव्हियर ट्रॅफिक जॅम. दिल्ली दौऱ्यार आशिल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत वेगवेगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांची म्हळ्यार अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल आनी मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. गोंयच्या साबार विशयांचेर केंद्रीय फुडाऱ्याबरोबर चर्चा केल्यो. मुख्यमंत्र्याच्या अचकीत दिल्ली दौऱ्याक लागून गोंयांत राजकीय चर्चांक उधाण आयलां. मंगळारा राती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अचकीत दिल्ली गेले. बुधवारा तांणी सगळ्यात पयलीं कुटुंबा सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. बापाय सयत प्रधानमंत्र्याची भेट घेवप हो आपले खातीर समाधानाचो क्षण आशिल्ल्याचे तांणी ट्वीट केले. ताचे उपरांत मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतली. उदरगती सयत तरेकवार विशयांचेर चर्चा जाली. तशेंच बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. मडगांवां बेगीनूच ESI वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचें आश्वासन मंत्र्यान दिलें. मुख्यमंत्र्यांचे हे दिल्ली वारी लागून गोंयांत आतां राजकीय चर्चेक उधाण आयलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. इनफ इज इनफ सभा आझाद मैदानाचेर घेवपाक महानगरपालिकेन परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान आता ही सभा 30 मे ह्या दिसा ऑनलायन पद्दतीन जातली अशी माहिती देविदास आमोणकर हांणी दिली. सभा घडोवन हाडटले हाचे आदी पत्रकार परिशद घेवन गोविंद शिरोडकर हांणी आंदोलनाच्या फुडल्या टप्प्या संबंधीत चर्चा सुरू आसा अशें सांगिल्लें. हे पत्रकार परिशदेक देविदास आमोणकर आनी एल्विस गोम्स हजर आशिल्ले. इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नजो हे ब्रीदवाक्य घेवन जी चळवळ जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो यांच्या मार्गदर्शना सकयल यांच्या फुडारपणा सकयल जी सुरवात जाल्ली आसा तेजी एक महासभा ही आमच्या गोंय घटक राज्य दिना दिसा म्हणजे 30 तारखेक मेच्या आमी आयोजीत केल्ली आनी तिका परवानगी जी आसा ती आमकां दिल्ली. पण काल अचानक ती परवानगी जेन्ना परती काढून घेतली आणि थंय तुमी ते करूंक शकना, आमकां दुसऱ्या कामाक मैदान जाय अशें म्हणून जेन्ना CCP कडल्यान कळ्ळें, महानगरपालिके कडल्यान कळ्ळें, तेन्ना एक संतप्त प्रतिक्रिया सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्या भितर उसळ्ळी. आनी कितें करप म्हणजे अशें लास्ट मोमेंटाक जेन्ना आमचें आंदोलन आडोवपाचें जावं तें धांपपाचे प्रयत्न जाता जाल्यार ताका कशें रिएक्ट जावप अशें म्हणून जेन्ना सुरू जालें आनी सगळ्यांचे फोन आमकां येवपाक लागले तेन्ना एक राग व्यक्त जातालो. आनी ताका अनुसरून आयज सकाळीं जी आमची पत्रकार परिशद जाली तितून आमी कांय गोश्टी ह्यो थंय उद्धृत केल्ल्यो, थंय सांगलेल्यो लोकांक की अशा प्रकारच्यो प्रतिक्रिया येता म्हणून. पूण आज आतां सांजची जी आमची कोर कमिटी ठरल्या प्रमाणे जाली त्या कोर कमिटीन असें डिसिजन जालें की एकट्यान गाय मारली म्हणून आमी वासरू मारचें न्ही. शेवटी आमी सगळे जबाबदार नागरीक आसा आनी जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो हे आमचे मुखेली आसा आनी त्याच्या मुखेलपणा सकयल ही जी चळवळ चल्ल्या ही चळवळ खंय भरकटोवंक जायना. आनी अशें ना की आमी खंय तरी बॅक फुटार येता, ना.
आमी आमचे सगळे जे मुद्दे आसा ते तितलेच ठामपणान सरकारा कडल्यान करून घेवपा खातीर तांकां ते करूंक लावपा खातीर आमी जबाबदारी स्विकारलेली आसा आनी ती आमी खंयच न्हयकारचे ना. आमठाणे मेणकुऱ्या मजगती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात कार पुराय काबार जाली जाल्यार कारी मदीं आशिल्ले 6 तरणाटे देवादयेन सुखरूप वाटावले. हो अपघात बुधवारा सांजे उसरा घडलो. हांव सद्या आमठाण्या मेणकुऱ्या ह्या रस्त्या कुशीक आसा आनी म्हाजे फाटले वटेन जे एक ल्हानशें वल्त दिसता त्या वल्ताचेर बुधवारा सांजे उसरा एक भिरांकूळ अपघात घडलो. एके कारीक हो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात कारीचो पुराय चक्काचूर जालो. जाल्यार मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कारी जे 6 जाण तरणाटे आशिल्ले ते तरणाटे देवादयेन सुखरूप वाटावले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बार्देश तालुक्यांतल्या कांदोळे वाठारांतले 6 जाण तरणाटे एके कारींतल्यान पिकनीक मनोवपा खातीर आमठाणे डॅमाचेर आशिल्ल्या फार्माचेर आयिल्ले. दीसभर पिकनिकेचो घोस्त काडले उपरांत सांजे हे तरणाटे कारींतल्यान मेणकुऱ्याच्या वाटेन आपल्या घरा वताले. मेणकुऱ्या जे खेळा मैदान आसा त्या खेळा मैदाना कडल्यान साधारण 1 किलोमिटर अंतराचेर आमठाणे मेणकुऱ्या ह्या रस्त्याचेर जे एक ल्हानशें वल्त आसा त्या वल्ताचेर कार ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी कार सरळ उजवे वटेन जी रस्त्या कुशीक 2-3 गुलमोहराची झाडां आशिल्ली ती मोडून तशेंच थंय रस्त्या कुशीक लायिल्ले ल्हानशे खांबे मोडून रस्त्याक भायर पलटी घेतली कारीन आनी ताचे उपरांत कार रस्त्याचे धडेर अडकून पडली. हो जेन्ना अपघात घडलो ते वेळार ते सुवातेचेर कोणूच नाशिल्लो. देखून कारीत आडकिल्ले जे तरणाटे आशिल्ले त्या तरणाट्यांनी दारां फोडून सुखरूपपणान आपली सुटका करून घेतली. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ईदुल अदा मुबारक. समेस्त गोंयकारांक बकरी ईदाची हुनहुनीत परबी भेटोवपी एक्सिस इंटेरियर्स, 1st फ्लोर, सेंटिनेस रोड, ऑपोजिट रसोडा, नियर काकुलो मॉल, सांतिनेस, पणजी, गोवा. नमस्कार आणि तुम्ही पाहतात गोमंतक TV आणि तुमच्या आवडीचो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. आणि हांव प्रोफेसर मनोज कामत घेऊन आयला एक असोच एक स्वयंपूर्ण युवा जाचें नाव बाब शिवानंद वळवयकार. सगळे लोक ताका शिवा म्हणून वळखतात. शिवानंद वळवयकाराची बरी यशस्वी औद्योगिकतेची कारकीर्द आसा आणि म्हणूनच आज आमी तांचे कडेन संवाद साधतात.
शिवानंद बाब, स्वयंपूर्ण युवा ह्या सदरांत आमी दर सोमारा सांजचे 7:30 उलयतात. अशाच एक स्वयंपूर्ण युवा तुज्या भशेन, तुमच्या भशेन, कारण जाणे घरची व्हडलीशी परिस्थिती ना,